येवकार हा समृता कणगावकर. सुरवेक पळयचे हेडलायन्स. अणजुणचे ग्रामसभेत परत एक फावट गाजलो आवाज प्रदूषणाचो विशय. रातच्या वेळार जावपी आवाजाक लागून थळाव्यांनी उक्तायली तिडक. सेरावलीची स्थगीत केली ग्रामसभा जाली परत. रेल्वेच्या हेता खातीर गावातल्या जमनींचो जातलो वापर. जमीन संपादनाचो हो गंभीर विषय पंचायत करता खंय इग्नोर. थळाव्यांनी उक्तायली तिडक. दाबोळी मेर्शेवाडो वाठारांतल्या लोकांक कोयर लागला पिडपाक. दुसऱ्यांचो कोयर आमकां नाकाच आमच्या वाड्यार. फुर्योज जाल्ल्या थळाव्यांचे सरकाराक गाराणे. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आदले बसकेचो कोफुसांव आनी गांवांतले गंभीर प्रस्न सुटावे जाले उपरांत आयज अणजूण ग्रामसभा परतून आपयली. परत एक फावट आवाज प्रदूषणान चर्चेचेर वर्चस्व गाजयले. रातच्या वेळार त्रास दिवपाच्या खर समस्याचेर भर दिलो. तशेंच आस्थापनांनी नायट क्लब म्हणून काम करपा खातीर रेस्टॉरंट परवान्याचो गैरवापर केल्ल्याचो हुस्को तांणी उक्तायलो, जाका लागून ही समस्या आनीक वाडली. त्यांचे म्युझिक वाजता माझे खूप अबाव 100 डेसिमल तेजेशी हे असता डिस्प्ले बोर्ड कितें घातला तेणी तो डिस्प्ले बोर्डाचेर आसता 55.6 56 18 पुलीस सगळं आख्खं चारांक मात्र ते पळय स्टार्ट जाता 10 o'clock पासून सेम फिगर आसता ना पण आयकोंक जायना म्युझिक बंद कर तेजो डेसिमल कितलोच आसता पण ते पुलिसांक तशी पडना. ते पुलिसांक बी कितें टेस्ट काडूंक जाय बी तेन्ना सांगलें हे पंचायतीक मेळोंक जाय त्यांचे कान चेक करून त्यांचे लोकल संपदाचे असं ना त्या लोकल संपदाचे सांगले टाटांचे किती लोकलला भेट दिला म्हणून आणि हांगासरूय त्यांचे लायसन्स आसता हो कितें आसता परमिशन आसता की लोकलाचे नाल आसता की ते तुमी चेक करता ना ते बिझनेस त्यांचे इनकम लोकला पळयता काय खंयच्या बिझनेसाक पळयता तो आता नवाची आणि कोणाची एफआयआर कंप्लेंट केली काढा पंचायती पासून पोलिसांना बेस असता मॉनिटरिंग मशीन गव्हर्नमेंटने ऑलमोस्ट 7.5 लाखाचे ते तुम्ही प्रोव्हाइड करा. व्हॉट वाज सांगता न्हू गव्हर्नमेंट मशीन दिला पळय इट इज नॉट वर्किंग यू प्रोव्हाइड इट विल बाय इट फ्रॉम यू बट इट इज कॉस्टिंग 7.5 lakh. Everybody knows what is 55 decibel sound. Everybody knows what is mobile is. So now government commissioner machine is given and it is wrong, then you have to blame the government. तुम्ही लायसन्स किती दिल्यात रेस्टॉरंट म्हणून रेस्टॉरंटात कितले डेसिबल्स वाजोवंक जाय त्यांच्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड त्यांना काढला मॉनिटर. आता तो मॉनिटर लावूनही जर त्यांच्या आता मॉनिटरिंग जायना तर तुम्ही आता मागीर आता आमकां दिसता मागीर रेस्टॉरंटान रिवोक करूंक जाय न्ही तुम्ही रेस्टॉरंट त्यांना आमी नोटीस धाडून तुम्ही सांगता तशें तरी आमी नाचले आनी आमचे कडेन मात जायना जाल्यार कितें आनी सांगपाक सांग म्हाका तुम्ही सांगला हे धाड आमी ताका धाडले सगळे पुलीस स्टेशनार तर आमी कंटिन्यू धाडले बरे तूं सांगले डीएसपी धाड आनी कोण व्हडलो लायसन्स रिवोक कित्याक करिना तांची लायसन्स एनओसी कित्याक दिता तुम्ही तांकां पोती कसली एनओसी ताका आता म्हाका रेस्टॉरंट लायसन्स दिले क्लब ते ताका पुलिशेचें काम न्हू पोल्युशन पंचायतीन हे करूंक नाका तांकां रेस्टॉरंट दिल्लें ताका तुम्ही सांगले आमकां तुम्ही आतां ह्या सेक्शनाक घातलाय गो ही 3 मिटिंगे पयलीं सेम सांगले ताका आमी धाडून घातले मागीर ताजो रिवोक केलो ताजें कितें जालें बंद कित्याक जावना तें रेस्टॉरंट तेच न्हू आतां तुवें आतां हांव कितें म्हणून पूण पंचायतींतल्यान तुमी बंद केलो नोटीस काडला तांकां फोन करून हांव नोटिसा काडलेली ताका सगळे ते म्युजिकाचे फोन करून रिवोक करता सगळे मागीर हेंच्यांनी रिप्लाय धाडलो मागीर हांव रिप्लाय मागलो रिप्लाय दिवंक ना. If you see 400 meters to the right hand side on the main road, there's one new block coming up, and permission NOC is granted for an indoor restaurant and bar. But in the plan which I have got, it is clearly showing that the project is a club at Goa mentioned over here. So even you can see here, they are showing space for DJs over here. You can see these two DJs, and there is one hanging DJ also. And over here on this side, they have shown performance. So they might have some fire dancers and those kind of people over here.
So now, how is this a restaurant, and how have you all given a permission NOC for a restaurant and bar, indoor restaurant? Its permission is given, and when it clearly shows DJs, when it's clearly showing DJs, it's showing a stage. How is this a restaurant and bar? One more point. When I asked for permissions they have given, I was not given any construction license, NOC from from health center, technical clearance for PCB, they have not given me, plan of parking area was not given me. So if you all don't have these documents, the panchayat, how are you all giving NOC to this club? क्लबाची आपल्याची एनओसी दिल्यावर ती आता ते इंडोर रेस्टॉरंट हा बद्दल नाव चेंज करता एनओसी फॉर रेस्टॉरंट इन्स्पेक्शन काढया ते तू गाव कंप्लीट कर ते आम्ही प्रोजेक्ट रेवडकरांक दिला त्या तो आता Sir, according to the letter, we will only inspect and the action will be intimated to you. Sir, this is already informed to you now. You have to do it so moto. Please, just check what is going on over there. We don't want this nonsense coming in the area. ग्रामसभेच्या शेवटाक सरपंचान कितें सांगले ते पळोवयात. प्रश्न म्हणजे कितें आसले ते आसले हेचे मेगा इव्हेंटाचे आसले. तो मेगा इव्हेंटाक लोकांनी थोड्यांक अपोज आसले पण थोडे लोक ताका फेवरूय करता. हांवेंय म्हाज्या वाटेनूय तांकां सांगलें कितें की ते इव्हेंट थोडे जातात ते 10 कवर जातात. सो लोकांनी सगळे एकामेकांच्या धंद्याचें सजमन कितें तें करपाचें. सो ते आतां थोडे ते ती कन्विन्स जाले पण तेंचे रोडांचे प्रॉब्लम हे प्रॉब्लमा खातीर तीय फेस करता. सो तेंची मिस्टेक ना कोणाची पूण सगळ्यांक ते घेवन आमी एक स्पेशल मिटींग करुया म्हणून सांगला तांकां. आतां तेंच्यांनी फुडें जर कन्वे केले जाल्यार आमी करतले. सांगले जाल्यार आमकां जाय म्हणून. ओके. न्यू क्लबाचो कितें इश्यू न्यू एक क्लब आहा आमची क्लब न्हू तो एक्चुअली तेणेन एनओसी घेतला रेस्टॉरंट म्हणून पण स्पॉटार तेंच्यांनी क्लब बांदला तो इंडोर. ते तेंचे सायडीक शेजारी आहा ते म्हणटा फाल्यां तेजे प्रॉब्लम जावंक शकता पार्किंग ना हें ना. सो ताका सांगलां आमी नेक्स्ट वीक वील हे इन्स्पेक्ट आनी कितें आहा ते तांकां मागीर सांगता फुडें इन्स्पेक्शन काडटा. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. सेरावलीची स्थगीत केली ग्रामसभा आयज जाली. रेल्वेच्या हेता खातीर गांवांतल्या जमनीचो वापर जातलो पूण ह्या जमीन संपादनाची म्हायती रेल्वे दिना खंय. मुखेल गजाल म्हळ्यार जमिनी संपादनाचो हो गंभीर विशय पंचायत इग्नोर करत आशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. गावातली जमीन रेल्वेच्या हेता खातीर घेवपा विशीं जागरूकताय निर्माण करपा खातीर सेरावलीच्या ग्रामसभेत चर्चा जाली. जमनीच्या मालकांक जमनी संपादनाची म्हायती रेल्वे दिना खंय. योग्य प्रक्रिया ते पाळनात असो हुस्को ग्रामसभा वांगड्यांनी उक्तायलो. तशेंच हो गंभीर मुद्दो पंचायत इग्नोर करत आशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. पळयात. I am owner of 25 square meter. तुम माग हे जाताय इंटिमेशन and ते 11 square meter आहे ते काही ना. I spoke yesterday to some of the owners. They said, "E copy letter panchayati nam dalna. It is your duty as a panchayat before this date, before this hearing date, to intimate those owners. I am not to intimate. You are appointed and ask the punch of that area to intimate. Why should I go? तुम गेले के बेस्टे खेळे आम्ही बेस्टे अलाउन्स घेवपाक म्हयन्या my taxpayer money. तुम इंटिमेट कराय आनी ते सगळे ओनर लिस्ट काडाय. हांवें लिस्ट नांव दिलंय तुमकां. तुम काडाय तुम इंटिमेशन धाडाय. This letter it makes no sense for me to go and it says send your legal representative. तुम्ही पंचायती advocate धाडपा जायो. हांव वचोन to the railways and send the copies to the owners so that they also be because if the owners, some of the owners might have taken money and it's not a joke. It's not anything to play with. Other matters I'll follow up on it. Continuation. I had letter till late.
पंचायती की इलेक्ट्रिसिटी पोल्स चेंज करायचे they should be put in the same place. कित्याक तूं ते हे रस्त्या सारक वस्त रॉडनी रोड म्हणटा सारक ते वाटेन गेले जाल्यार you are driving to railway property. हातोर इंडिया पावले. It looks as if you are driving to railway property. पंचायत मिनिस्टर तेचा घर सांगलो हम पंच आमगा 5000 आता मी न्यू कन्सल्टंट रिपोर्ट गेला आमचो रोगलो टेंडर करतो आम सांगितला सीएम ओके आणि आमगे एमएलए बी सांगितलं. Did you understand the notice what had come from the government? That land does not belong to the railway and they don't have any ownership on that. Why? Because it was all the land of the people. Exactly. It's the land of the people. So government is trying to make paperwork saying that this is our property. This belongs to us. Now they are not saying it. They are saying if you have objection, you come and give. So this regarding this hearing is regarding that if people have objection, people along the railway line have objection of the claims being made by the railway. One thing is railway is claiming whatever is acquired, but up to what are they trying to put their name on? What are the boundaries they are trying to claim? We are not aware. Who's going to tell us that? Who's going to tell us that? Who's going to follow up on that? Boundaries, railway boundaries, on the eastern, yes, on the eastern side there are old West Portuguese railway stones are there. On this side, मोठे अमुटल रेल्वे येते हातोर गाते. आमगे हिंग थोडे रेल्वे हातोर रस्ते साइडीन मग आयलो आहे. खबर हा आमगे देशी आमगे बाटा 2 मीटर भितर हातोर काढले. आम कंप्लेन काय we got it removed. They have removed the stones only from our property. मागी बाटकार आहे ते सगळे निघून आहे. कोणे कंप्लेन केलं तेगे बाटा हातोर आहे ते आहे. त्याचा लगते बाट हातात नाही आलं बाट रेल्वे झालं रे. रेल्वे झाले. There is no objection from the There is no objection. He showed there is no objection from the landowner. The landowners are not aware because the panchayat is not aware. Panchayat is ignorant of what is happening. The problem with Konkan Railway is, first of all, we have South Central Railway, we have Western Railway, and we have RVNL. So the issue here is railways don't have their documents in place as far as the South Central Railway is concerned. कोंकण रेल्वे जी आमकां एक नोटीस येयल्या ती लोकां अवेरनेस प्रूफ हें कर म्हणलें तेणी सर्वे नंबर घालून तांकां नोटीस धाडले म्हणून तातूंत तुमी 3 जानेवारी हियरिंगा आमी एक डेट घेतली मातशें पयलीं करपाक. आनी आमी जोगी डायसान एक प्रपोजल घायलो थिंग वेस्टर्न बायपासा मार्ग बोलो आहा ती कास्ट मुकोणें PWD ती आमी ऑलरेडी रेजोल्युशन धाडलें. तेणी सांगलें कोणाक ऑब्जेक्शन आसलें यो मुताड आनी तुमगे फायल करेन. मजगती 2 फावटी फकत फाउंडेशन स्टोन घालून फाटल्या 15 वर्सां सावन पंचायत नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायला. गावात बेगोबेग पंचायत बांदून दिवपाची मागणी थळाव्यान केला. 15 वर्सां मायज जाली. 15-20 वर्सां मायज जाले. 2 फाउंडेशन स्टोन गेले. 3 जाण MLA जावन गेले. एक अलेक्शिकनान गायल्लो, एक कायतून गायल्लो आनी पयर फाटी चर्चिल आहा दिसता म्हाका तेन्नाय गायलो. आमकां म्हणटी मेन पंचायत जाय. पंचायत फाउंडेशन स्टोन घालून जाले. पंचायत म्हणटी आमगे नाच आनी कोण गांवां आहाय ते न्हू एक्टिविटीज कोण हे म्हणटाय ते फकत बोवाळ माताय हे पॉयंटाचेर कोणें उलयना आनी ग्रामसभा केन्ना उलयनाय. आमी म्हणटी मेन पंचायत जाय. आमी भाड्या आहाय इगोजी तूं भाड्या रावताय होला देखून ताका परमिशन घेवपाक जाय मिटींग करता जाल्यार देखून हांव मागता सरकाराक देखून मागता मोवीन कुदीना पयस सांगता आमगे सुराल्यो आनी चोय केन्नाय तेणें इश्ट मारलो ना. हांव नोडा तेणें पंचायत आपयल जाल्यार ताका हें मुद्दम हाडे आनी आमगे गांवां पंचायत पयलीं बांदून दिये. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. गोंयांत कोयराच्यो कागाळी दिसपट्ट्यो वाडत आसा. दाबोळी मेरशे वाडे वाठारांतल्या लोकांक कोयर बरोच पिडपाक लागिल्ल्यान थळावे तिडकल्यात. पुराय रस्त्यार कोयर, चलपाक लेगीत वाट ना. दुसऱ्याचो कोयर आमकां आमच्या वाड्यार नाकाच, फुरियोस जाल्ल्या थळाव्यांचे सरकाराक गाराणें. दाबोळी मेरशे वाडे वाठारांत कितलीशींच वर्सां जालीं कोयराक लागून लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा. वाठारांत दिसपट्टे घराघरांनी कोयर एकठांय जावन लेगीत दुसरे कडलो कोयर हांगा उडयल्ल्यान लोक बेजारल्यात.
आता या कोयराक लागून लोकांक भलायकेचो धोकोय निर्माण जाला। संबंधित अधिकाऱ्यांनी जाता तितले बेगीन ह्या बेकायदेशीरपणान कोयर उडोवपी लोकांचेर खर कारवाय करपाची मागणी तळाव्यांनी केला। आणि आडून सगळे घाण चोर रस्त्यार येते असो न सोय आहे थिंगा कितें जाता आख्खी सगळे हेंक कुसून आस मात सारको आमकां हय ताका लागून आनी कांय न्ही हय मातशें आमी वचून चोया हे थिंगा असो गेलो ताका आमी सांगलो एकदां मातशें चोय म्हण हय ताका आतां रस्त्यान चोयता तो ताका दिश्टी पडटा अशें आमच्या कडेन मगो डोर टू डोर कचरो व्हरता तो व्हरता आनी हांगा काय करता स्टोर करता हेचो आमकां ट्रबल जाता कित्याक सांग आमची धाकटी भुरगीं आहा स्कूल बस हांगा येवन उबी रावता भुरग्यांक आमी कशी पावोवपाचें हांगा हे घाणीनसून परत सेवरेजीचा उदक सकाळी 6 वाजल्यापासून रोडाचेर आसता बरोबर मरे सगळे रोडाचेर उदक आसता सेवरेजीचे ते कितें करपाचें आमी कशी वचपाची सांगा तुम्हीच सांगा कशी वचपाची ते पावसान ह्यो नालो भरता ते गटार आहा काय कितें आहा तें आमकां दिसना काय दिश्टी पडना ना सगळी चार आहा हेच्या पयलीं आतां आमकां 18-19 वर्सां जाली हांगा असो गटार नसलो केन्नाच नसलो हांगा असो गटार लीप आसलो आता तू सबन वचून पळय गटार आहा काय ते दिश्टी पडना ना एक आणि संध्याकाळी 5-4 वाजले का आमकां दारान बसोंक नाका इतली मच्छर आसता भुरग्यांका डेंगू जाता आणि कितें जाता डेंगू जाल्या मागीर एकवाले येतले फॉकिंग मशीन मागीर मेल्या मागीर चौकशी करपाक पयले केन्ना येयना ना हांव सरळ सांगता हे सगळे काम कोणाचे काउन्सिलराचे पण काउन्सिलर हांगा एकूय दीस येवन पळयना बरोबर मरे हांगा खेळपाक भुरग्यांका कशे सोडटले कितें करतले कचऱ्याचे सगळे ह्या पोतापासून त्या पोतान कुत्रे व्हरता भुरग्यांका चावली जाल्यार आमी कितें करपाचें मेन म्हटल्यार हांगा काउन्सिलर कोणच येवन पळयना बाबा वाड्यार कितें जालें काउन्सिलर आमी निवडून कोणाक दिल्या काउन्सिलराक निवडून दिलेले आसता कित्याक आमच्या वाड्या वयले सगळे ह्या करपा खातीर तेणी येवन पळोवपा जाय बाबा कितें आसा हांगा कितें चल्लें आसा तो केन्नाच येवन पळयना आतां 3 वर्सां जालीं हांव जाल्यार पळोवंकूच ना ताका केन्ना हांगा येयलेलो तेव्हा आमी तुका रिक्वेस्ट करता की हे मातशें तूं प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो वाडे नियर लिमा लिता बंगलो हांगा पयलीं गार्बेजीचो आमकां केन्ना प्रॉब्लेम नसलो हे आतां 4-5 वर्सां जाल्यार डस्टबीन हांगा हाडून दवरलेले आहा 7-8 दवरले आनी सगळो कचरो आहा पळय तो हांगा डॅमेज हांगा स्टोर करता कळ्ळें ना हेका लागून गटर पॅक जाला गटराची उदक पास जायना आनी इतलो स्मेल वास येता की भुरग्यांच्या हेल्थाक प्रॉब्लेम जाता जाणटे कोण आसा त्यांच्या हेल्थाक प्रॉब्लेम जाता रस्त्याचेर आमकां चलोवंक मेळना इतकी गार्बेज रोडाचेर आसता कळ्ळें की ना म्युन्सिपाल्टी कडेन आमी हो प्रॉब्लेम मांडला त्या मनशा कडेन आमचे कडेन सफिशियंट गाडयो ना कळ्ळें की ना डोर टू डोर घरांनी कलेक्शन करपाक आमचे कडेन सद्या लेबरय ना आनी त्या प्रमाणे आमचे कडेन गाडयोय ना कळ्ळें की ना मागीर आमी आमच्या चेअरपर्सनाक लेटर दिल्या चीफ ऑफिसराक लेटर दिल्या आमचो माननीय मिनिस्टर आमगेलो माविन सर ताकाय आमी लेटर दिल्या हेल्थाक दिल्या डायरेक्टर ऑफ हेल्थाक दिला ती मातशी ब्रेन वॉश करपाचें म्हणून कळ्ळें न्हू आनी प्रॉब्लम जाला कितें ह्युमन टेंडन्सी कितें आहा तो खंय तरी गार्बेज बीन पयलो तो कचरो काडून थंयच उडोवपाचो आतां तो कित्याक दवरला तें चिंतपाचें ना हो एक्चुअली कलेक्शन पॉयंट हांगा गार्बेज डंप करपाची सायट न्हू हो एक्चुअली कलेक्शन पॉयंट आतां पयस जाल्यार टॅक्सी कार एअरपोर्टा वयल्यान हांगा येता तो कचरो हांगा उडयता मदर ऑफ मर्सीज ती सायट थंय तांकां आहा एक पूण तरी आसतना हांगा येवन कचरो उडोवप विचारूंक गेल्यार ते झगडोंक येतात आमी झगडत रावपाचें आयुश्यभर सो खंय तरी ताका एक तरी फूल स्टॉप मारपाकूच जाय सो ताका लागून आमी कितें डिसायड केलां सगळ्यांनी की नथींग डुईंग इनफ इज इनफ वो आतां खंय तरी स्टॉप करयात आनी एटलिस्ट 2026 आनी 25 जेन्ना येतलो पळय वील हॅव सम पिसफूल आनी बरें फ्रेश रिफ्रेशींग एनवायरमेंट हांगा ही घाण आमकां नाका जेन्ना वाड्यार असली घाण जाता न्हू तेन्ना आमकांय खंय तरी वायट दिसता बा आमी आजून पयलींच्या काळान आसा काय म्हणून खंय तरी म्युन्सिपाल्टी ट्राय करता आपणा पूण खंय तरी लोकांनी आपणाक सहयोग दिवपाक जाय कित्याक आतां बरो वाडो हो आमचो गोंयकारांचो वाडो गोंयकार लोक रावता हांगा आनी ते एक बरे सारके बरी बिल्डींग जाल्यार मोदीन रेजिनी आहा थंयसर त्याच्या ऑपोजीट हो जो कचऱ्याचो ढीग तो आमी एवरी टायम पळयता इवन म्हाजो मामा बांदून रावता हांगा पूण तेंच्यांनी आयज सगळ्यांनी लेटर करून म्हाका आपयलो बा हांगाचो कितें तरी हेचो टोल काड म्हणून बा हांगाचो कचरो नाका आनी हांगा कितें ब्युटिफाय कर म्हणून कित्याक हांगा हो जसो भरलेलो आहा तो तुवें व्हिडिओ काडलेलो आहा तेची दशा सारकी बरी वायट आहा हांवें आमचो मिनिस्टर मोविन सराचो हांगा जो एरिया पळयता बाब निहाल ताकाय सांगला WRD हें करून तो मातसो नला क्लीन करपाचो
पूण मोविन सरान म्हाका 2 दीस पयले फोन मारला आनी म्हाका सांगून दवरला कित्याक ही एरिया जी गार्बेज थंय हांगा डबे दवरता ते तूं क्लियर कर मागीर ब्युटिफाय करपाचें आपणाय सोड म्हणून तेका ते हांव पळोवपाक येयलो बाबा कशें आहा काय म्हणून आनी आमी तांकां आश्वासन दिलां बाबा ह्या 10-15 दिसांनी भितर हे सगळे आमी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करतले खंय तरी लोकांनी सहयोग दिवपाक जाय बाबा कचरो हो आसा हो जो आमचो सफाई कर्मचारी आसा तेका दिवचो ना भायर उडोवचो. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. डिसेंबर महिन्यात हवामानाची पद्धतीत बदल जाल्यात. आता भारतीय हवामान खात्यान राज्याक शांत पण सुके हवामान दिवपाचे संकेत दिल्यात. गोंयांतले हवामान चडशे सुके आसून फाटल्या 24 वरांत पावसाची नोंद जावंक ना. पणजे चडांत चड तापमान सामान्या परस मातशें चड 34.4 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस आसतलें. पुराय राज्यांत नितळ मळब आनी सुकी परिस्थिती आशिल्ली. ताका लागून एक सुखद दीस मेळ्ळो, पूण कांय वाठारांनी आर्द्रताय उणी आशिल्ली. गोंयांतल्या हवामान केंद्रान हे स्थिरतायेचे श्रेय लक्षद्वीप वाठारांत आशिल्ल्या उंचेल्ल्या हवेच्या चक्रीवादळाक आनी राज्याचेर प्रचलीत आशिल्ल्या उदेंत वाऱ्याक दिला. ह्यो पद्दती आसून लेगीत मळब मुखेलपणान नितळ उरतले. पावसाची वा वादळाची कसलीच शिटकावणी ना. IMDच्या 7 दिसांच्या अदमासाक लागून उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत सुके हवामान चालूच उरतले. चडांत चड तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, उण्यांत उणें तापमान 22 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. सकाळ आनी सांज वेळा उथळ ते मध्यम धुकें दिसपाक शकता, खास करून सकयल्ल्या वाठारांत. नितळ आकाश आनी फुडें हवामानात व्हड बदल जावंक नाशिल्ल्यान गोंयांत डिसेंबरांत हवामान स्थिर आसा. येता ते सप्तकात नितळ मळब. कांय वाठारांनी उणी आर्द्रता येवपाची शक्यताय. हवामानाची शिटकावणी ना. सकाळी धुके पडपाची शक्यताय, प्रवाशांक शिटकावणी. सोमारचे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी 22 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.